Swami Vivekananda says is a tool of condensing the process of evolution from human to the cosmic energy. म्हणजे humans to the नर से नारायण जाने की यात्रा is a yoga. And here definitions in yoga, there are various kinds of yoga. Bhakti yoga, Jnana yoga, Raj yoga, Ashtanga yoga, and Sankhya yoga. We talk about, आम्ही अष्टांग योगाचे चढ उलयता कित्याक शेज पतंजलीन तेजे वेरी डिफिनेशन दिल्लें आसा आनी देर आर 8 लिम्स इन अष्टांग योगा. आतां तितून पयलें कितें म्हणटा तो यमः, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह इज कॉल्ड योगा. हितून कितें म्हणटा अहिंसा पयलें म्हणटा तो. इट इज एवरीबडी हू इज डुईंग योगा म्हणटा बेजीक जर प्रिंसिपल फॉलो करतले जाल्यार अहिंसा. अहिंसान कितें हिंसा करप ना. हिंसा तुज्या दोळ्यांनीय करप ना, तुज्या तोंडांनी करप ना, तुज्या एक्शनांनी करप ना. इन द थॉट ऑल्सो यू कॅनॉट डू हिंसा. दुसरें म्हणटा तो सत्य, सत्यमेव जयते, सत्याचें पालन करप, असत्य उलोवप ना, फोटींग केन्नाच उलोवप ना. तिसरें म्हणटा तो अस्तेय, चोरी करप ना, दुसऱ्याचें सामान काडप ना, हेचे बद्दल चिंतप ना, खंयचें तेचे घेवप ना. ब्रह्मचर्य, डिसिप्लीन लायफ आपलें करप. आनी चार्ज म्हणटा तो परिग्रह म्हणजे पजेशन दवरप ना चड आपल्या कडेन. आनी दुसऱ्यांची कितें तरी मालमत्ता आनी कितें जाल्यार तेचेर लक्ष दिवप ना, ते आपल्याक मेळटले ते अशें म्हणटात ते करप ना. इट इज कॉल्ड यमः. आनी दुसऱ्या हितून म्हणटा कितें ते यमा नंतर तो दुसरे यम आनी नियम तितून शौच, संतोष, स्वाध्याय आनी ईश्वर प्रणिधान. हितून कितें म्हणटा शौच म्हणजे क्लिनिनेस ऑफ युअर बॉडी फ्रॉम इनसायड अँड ऑल्सो फ्रॉम आउटसायड. संतोष, सॅटिस्फॅक्शन, वॉट एवर यू हॅव, देवान दिलें तुजे कडेन आयज कितें आहा तितून संतोशान आपूण सुतून रावप. मागीर तप करप मिन्स यू वॉट तुजे कडेन आसा तें सांबाळप आनी तुजे बॉडयेन तप करप म्हणजे सॅक्रिफायस करप. हे आपूण काल घेतलो काय ना म्हणटा ते स्वाध्याय करप, देवाची भक्ती करप. आनी लास्ट इज ईश्वर प्रणिधान म्हणजे देवा कडेन समर्पण करप. देन कम्स आसना. आमी फिजिकल एक्सरसाइज करता, इंड्युरन्स वाडयता, मागीर ब्लड सर्क्युलेशन वाडयता आपले आनी फ्लेक्सिबिलिटी वाडयता. इट इज कॉल्ड आसना. देन प्राणायाम कंट्रोल्स युअर ब्रीथ. तितून प्राणायाम करप. मागीर तेच्या नंतर म्हणटा तितून ब्रह्मचर्य, हितून येयले स्वाध्याय येयले, ब्रह्मचर्य ते येयले. आनी तितून मागीर म्हणटा कितें ते ध्यान, धरणा आनी समाधी. ध्यान केलें तुवें, मागीर धारणा केलें आनी समाधी केलें. दिस इज द 8 लिम्स ऑफ योगान हितून दाखयले आसता. आतां योगा इज डेफिनेशन दिलें जाल्यार योगाची खुबशी डेफिनेशन आसा. आतां योगान कितें करता, मेन थिंग इज इट कॅनॉट बी फोर्स टू द वर्ल्ड. वर्ल्डाक तूं ते फोर्स करूं शकना. इट कॅनॉट बी चेंज वर्ल्ड बाय फोर्स. इट इज अबाउट चेंजिंग अवर सेल्फ to discipline, compassion and truth. When an individual is transformed, the society transforms. A peaceful mind creates a peaceful family. A peaceful family creates a peaceful society. And a peaceful society creates a strong nation. Let yoga unite us behind politics, religion, caste and hatred. Let it be lead us toward truth, harmony and nation building. Jay. So yogan खुबशे आसा. ते प्राणायाम तूं करता आसा पळय. देन देर इज वेगस नर्व म्हूण आसता तुजी, दॅट इज द लॉंगेस्ट नर्व. ती वेगस नर्व जेन्ना एक्टिवेट जाता तेन्ना इफ यू आर इन ए स्टेट ऑफ फ्लायट एंड फायट मोड जाल्यार इट कॅन बी ट्रान्सफॉर्म टू द रेस्ट एंड डायजेशन मोड. म्हणजे योगान यू कॅन डेवलप युअर सेल्फ, ट्रान्सफॉर्मिंग बाय युअर सेल्फ. आनी दुसरें म्हणटा योगान सपोज इफ यू डू मेडिटेशन सपोज थोड्या टायमाक केलें आनी योगा इज यू डू फॉर 30 minutes, देन it activate neurotransmitter. It is called GABA. If GABA level is very low, then depression and anxiety वाडटा. म्हणून योगा इज कंपल्सरी फॉर दॅट, कंट्रोलिंग युअर सेल्फ, बॅलन्सिंग युअर सेल्फ. जाल्यार योगाचो डे हांगासर आमच्या BJP गव्हर्मेंट योगा स्टार्ट केले 2014 जाल्यार आमी दाखोवंक सोदता की काँग्रेसाचे आमी लोक आसा ते आमी तेच्या पयलींसून योगा करता. आय हॅज बीन योगा इंस्ट्रक्टर फॉर लॉंग सो मेनी इयर्स, 25 वर्सां पयलींसून. जाल्यार आमचो गिरीश चोडणकर आमचो प्रेसिडेंट आसा, ही इज ऑल्सो डुईंग योगा. तो डेली प्राणायामा करता, थोडी आसना करता आनी वॉर्मिंग अप एक्सरसाइज करता, स्ट्रेसिंग करता. दॅट इज वाय इज बॅलन्स, इज मायंड इज बॅलन्स. ताका कितें म्हणा तुमी, इज कंट्रोल. योगान कितें शिकयता, मेन थिंग योगान तुका पळोवपाक गेल्या जाल्यार योगा टिचीस हाव टू स्पीक, हाव टू बिहेव. तूं लोकां मदीं कसो उलयता, हाव टू वॉक, हाव टू ईट. म्हणजे योगान तुका पयलीं हें सगळें शिकयता तुका.
आणि योगान तुवें अपशब्द केन्ना वाडून तुज्या तोंडान येवंक जायना. म्हणजे बिफोर हार्मींग युअर सेल्फ यू शूड बी व्हेरी केअरफूल, नॉट टू थॉट्स, नॉट टू युअर वर्ड्स अँड नॉट टू एक्शन. यू शूड नॉट हॅव एनी हार्म एनी वन. जाल्यार हांव तुमकां एक फोटो दाखोवंक शकता की आमचो नेहरू प्रायम मिनिस्टर हो पयलीं योगा करतालो. म्हाका दिसता लिबरेशना पयलींसून आमी योगा करता. म्हणजे आमची योगा करून आमी योगा फॅशन आनी शो करना. सो यू कॅन सी आमच्या काँग्रेसीच्या तेंच्या मुळांतल्यान आसा, तेंच्या ब्लडानूच आसा योगा. सो दुसरें योगा डे 2014 हें करता आनी आमी पळयलें की योगा करतना दे हॅड बीन लॉट ऑफ थिंग्स. आतां फुडलो आमचो बाब अमरनाथ साहेब सांगतलो योगा बद्दल. हांव मागता अमरनाथाक तुमी फुडलें उलोवचें म्हणून. देव बरें जावं. आमचो शरद चोपडेकार आनी आमचो हेमंत नायक. शरद ताका आमी नितीन म्हणटा. सो तेणी बऱ्या रितीन सांगलां योगा म्हटल्यार खऱ्या अर्थान कितें, योगा कित्याक करप आनी योगा केल्या उपरांत कशें आमचें मायंड, आमची बॉडी, आमचे विचार, आमचे थॉट्स हे योगा केल्या नंतर बरें जाता. पूण आयज आमी पळयता की भारतीय जनता पार्टी आनी तेंचें सरकार योगा केल्या उपरांत एक्चुली बॅलन्स, मेंटल बॅलन्स हो सारको उरता. पूण आमी पळयता भारतीय जनता पार्टीचो मेंटल बॅलन्स आयज खंय तरी हाल्लेलो आमकां दिश्टी पडटा. तेंच्यांनी सांगलां की योगाचें इम्पॉर्टन्स, योगा केल्या उपरांत मनीस चोरी करिना, दुसऱ्याचें पॉजेशन आपणा कडेन दवरिना, वायट कांय करिना, हिंसा करिना, वायट उतरां येना. सो हें सगळें योगा केल्या उपरांत बरे बरे गूण आपणाच्या आंगान येता. आतां अंदू 12वो इंटरनॅशनल योगा डे गोंयान व्हडा दबाज्यान भारतीय जनता पार्टीन सेलेब्रेट केलो. आनी हो सेलेब्रेट 11 तालुक्यांनी आनी एक स्टेट वायड जे आमच्या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम तालिगांव वयर बांबोळे हांगा तेंच्यांनी स्टेट लेवलाचेर केलो. आतां हो जेन्ना केलो आनी सगळ्या भुरग्यांक आनी टिचरांक सगळ्या स्टाफांक कंपल्सरी केल्लो तेन्ना आमच्या अध्यक्षान तेन्ना त्या वेळार एक ट्वीट करून आपणाचें ट्वीट केल्लें तेंच्यांनी आनी सांगलेलें योगा इज पर्सनल चॉयस अँड शूड नेवर बिकम कंपल्सरी. हो तेंचो सिंपल स्टेटमेंट. कोणाकूच जबरदस्ती करप ना, आपणाक करूंक जाय जाल्यार करतले. आनी ते सगळ्यान पयलीं आमचो अध्यक्ष एवरी डे योगा करता. सो तांकां तुमी त्याच दिसा कर म्हणून सांगूंक शकना कोणाक. तशें आनिकूय लोक कितकेच आसा, तुमी सर्कुलर काडटा आनी जबरदस्ती करता. आनी तेणी सांगलेलें तेन्ना की कोणाकूच जबरदस्ती करनाका, कोणाक करूंक जाय तांकां करुनी, कोणाचेर तुमी जबरदस्ती करपाची ना. तेन्ना भारतीय जनता पार्टीन ट्वीट करून ताका रिप्लाय दिल्लो. तो रिप्लाय आयज वाचता. Girish, you need to first worry about your own mental health. Instead of worrying about other family time, practice yoga regularly. हे कोणाक म्हटलें तेंच्यांनी? आमच्या अध्यक्षाक म्हटलें. आनी ताका सांगलें तुजो पयलीं मेंटल बॅलन्स सारको दवर. It might actually help. Yoga promotes health, focus and well-being without affecting anyone's family time. हें कोणी म्हटलें? भारतीय जनता पार्टी. बरें म्हटलें मेंटल बॅलन्स. पूण आयज मेंटल बॅलन्स कोणाचो गेला? आयज आमी ह्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी पळयता मेंटल बॅलन्स कोणाचो गेलो? कोण कसली भाशा उलयता? स्वता तेंचे महिला मोर्चात आयज तेंच्याच मोर्चा घेता आनी सांगता की आयज म्हारगाय वाडल्या, नाल्ल वाडल्या, डिझल वाडला, पेट्रोल वाडला, तेल वाडला, लायटीची बिलां, उदकाची बेड म्हारग जाल्या, कशें जगपाचें ही तेंचीच महिला मोर्चा सांगता. दुसरे वाटेन जेन्ना आमच्या दारान येवन पावसान हांगा तेंचो मंत्री व्हडले व्हडले कितें सांगता, काँग्रेसीक पळोव आमचो प्रधानमंत्री, तो मंत्री म्हणटा आमचो प्रधानमंत्री 100% निष्क्रिय आसा सगळें घरोवन हाडपाक. कितें आसा? निष्क्रिय आसा. व्हिडिओ आसा. हें केन्ना जाता? जेन्ना मनशाचो मेंटल बॅलन्स हालता पळय तेन्ना हें सगळें जाता.
आता निष्क्रिय म्हटल्यार कितें आनी सक्षम कितें हो जर अर्थ कळना जाल्यार मागीर योगा करून फायदो कितें? आपणाच्याच प्रधानमंत्र्याक निष्क्रिय म्हणपी हेंच्यात मोर्चाक येवन हेंचीच बायलां हेंचीच महिला मोर्चा ही सांगता की आयज लोक सामान्य जनता ह्या गोंयच्यो महिला कश्यो त्रस्त आसा म्हारगायेन. मेंटल बॅलन्स कोणाचो गेलो? मेंटल बॅलन्स ह्या सरकारचो गेलो. म्हारगाय वाडयल्या, मेंटल बॅलन्स तुमचो गेलो. विशय आयज मेंटल बॅलन्साचो ना. आमकां तेंकां तेंचे मेंटल हल्लाय म्हणपाचें नाका ना, पण त्या जे तरेन ते आयज वागतात, ज्या तरेच्या भाशेचो ते वापर करता, ज्या शब्दांचो जे प्रयोग करता, तितून कळटा लोकांक आयज मेंटल बॅलन्स कोणाचो गेला. म्हणजेच आयज भारतीय जनता पार्टीचे हे मंत्री आमदार तेंचे ऑफिस बेरर योगा करिना. योगा केल्ल्याले हे सगळें सारकें आसपाचें. तर आयज तुमकां सांगूंक सोदता की 12वो इंटरनॅशनल योगा डे हो 21 जुनाक जालो. आयज म्हयनो जावन गेलो, पूण आजून मेरेन ह्या योगा इंटरनॅशनल डेचो हिशोब खंयच ना. हिशोब आसपाक जाय. खर्च कितको जालो, कित्या गोश्टीक खंय खंय पयसो लागलो, तेचे डिटेल्स मेळोनाका लोकांक. पयशे लोकांचे, टॅक्स पेयराचे पयशे, पूण हिशोब तुमी आजून 1 म्हयनो जालो हिशोब दिना. पारदर्शकता ना, ट्रान्सपरन्सी आयज खंयच दिश्टी पडना. पण योगा करता ते असली फटींगपणां करिना. योगा जर तुमी करता आनी नियमीत करता आनी योगाचेर इतले पयशे खर्च करता जाल्यार योगा केल्या उपरांत तुमच्या संस्कारान, तुमच्या वागणुकेन, तुमच्या विचारांनी बदल येवपाक जाय आसलो, पूण तो बदल आमकां दिश्टी पडना. तेंची मिटींग जाली. योगा इंटरनॅशनल डे जावच्या आदी एक मिटींग जाली तेंची, सगळे ऑफिसर तेंची मिटींग जाली. खंय करुया ते तेंच्यांनी वेरियस 11 तालुक्यांनी करपाचें थारायलें. नंबरूय डिसायड केलो. 50 एका सेंटराचेर 50 लोक आसतले, अशे 11 सेंटर. 500 लोक एका सेंटरार आसतले डिसायड केले तेंच्यांनी. आनी एक हांगा मेन म्हणजे तो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जातलो. ह्या योगा डेचो उद्देश कितें आसलो? उद्देश कितें? लोकांक योगा शिकोवपाचो उद्देश काय ह्या योगाच्या नांवान लुटपाचो उद्देश? कित्याक आमी पळयता की तेंच्यांनी मिटींग घेतल्या उपरांत जे मिनट्स आमचे कडेन RTIसून मेळ्ळे. हांगा बस फटाच्यो मारिना. हांगा हे RTI तेंच्यांनी रिप्लाय दिला आनी RTI रिप्लायन तेंचे जे मिनिट्स आहा मिटिंगेचे ते म्हाजे कडेन सगळे मिनिट्स हांगा आसा. थ्रू RTIचे हे डॉक्युमेंट्स आसा. सो हांगा तेंच्यांनी ह्या मिनिट्साच्या वरवीं जे फायनल बाकीचे तेंच्यांनी कितें डिसायड केला ते वाचिना हांव, पूण फायनल आतां करूंक जाय. तो फायनल तेंच्यांनी कितें हांगा थारायलें तें वाचून तुमकां दाखयता. नोट मूव्ड बाय स्पोर्ट्स मिनिस्टर on 11th June 2026 duly approved and signed by CM directing that the Directorate of Sports and Youth Affairs shall engage the empaneled agency which is empaneled with Department of Information and Publicity for overall management and organization of 12th International Day to be held on 21st June 2026 at various taluka headquarters and at Shamaprasad Mukherjee Stadium. आता आमी जी RTI मागलेली तितून आमी मागलेले तेंकां ह्याचे सर्टिफाईड कॉपी ऑफ टेंडर. आता हेंच्यांनी थारयलें न्हू. सो सर्टिफाईड कॉपी ऑफ टेंडर, कोटेशन, मागीर सर्टिफाईड कॉपी ऑफ वर्क ऑर्डर, नेम एंड एड्रेस डिटेल्स ऑफ एजन्सी कॉन्ट्रॅक्टर, सर्टिफाईड कॉपी ऑफ एग्रीमेंट, कॉन्ट्रॅक्ट एक्झिक्युटेड विथ कॉन्ट्रॅक्टर ऑर एजन्सी, सर्टिफाईड कॉपी ऑफ completion certificate, certified copies of all bills, invoice, voucher, payment, सगळे. टोटल एक्सपेंडिचर मागलेलो योगा डेक जो 12 कडे जाला त्याचो एक्सपेंडिचर मागलो विथ हेड वायज ब्रेकअप.
सोर्स ऑफ फंड म्हणजे पयशे तुम्ही खंयसून अलॉट केले खंयसून मोडले ते मागलेले. सर्टिफाईड कॉपी ऑफ युटिलायझेशन सर्टिफिकेट, सर्टिफाईड कॉपी ऑफ एटेंडन्स रजिस्टर म्हणजे एका 12 जाग्याचेर कितले भुरगे कितले टिचर एटेंडन्स मागलेलो. ह्या सगळ्या एकूण कार्यावळीचे फोटो व्हिडिओग्राफ हे मागलेले. आमकां जे उत्तर मेळ्ळें ते उत्तर सर्टिफाईड कॉपी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल ते हे मिनिट्स तेंच्यांनी दिल्या. तर आमी तेचेर कांय म्हणना, ॲक्च्युअली इट इज रॉंग, पण तरी आसतना ओके मिनिट्स तरी दिले कितें करपाक थारयले. दुसरे सर्टिफाईड कॉपी ऑफ टेंडर ई टेंडर कोटेशन, सर्टिफाईड कॉपी ऑफ वर्क ऑर्डर इश्यूड टू एनी कॉन्ट्रॅक्टर एजन्सी सप्लायर म्हणजे काम ते कोणाक दिलां तेचे टेंडर कितले, कोटेशनां कितें आसा, एजन्सी कोण, रिप्लाय डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेराचो हो रिप्लाय आसा. इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल, इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल. कित्याचें इन्फॉर्मेशन ना, टेंडर, कोटेशन, एजन्सी, कॉन्ट्रॅक्टर, काम कोणाक दिले, कितल्यांक दिले, पयशे कितले, इन्फॉर्मेशन तेंचे कडेन ना. हो प्रोग्राम जाल्या उपरांत एप्लाय केला आनी रिप्लाय मेळ्ळा. आयज 1 म्हयनो जावन गेलो. इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल. दुसरे नेम एड्रेस आनी GST डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर एजन्सी एंगेज नॉट अवेलेबल, दिवंक ना. सर्टिफाईड कॉपी ऑफ एग्रीमेंट कॉन्ट्रॅक्ट एक्झिक्युटेड विथ कॉन्ट्रॅक्टर ऑर एजन्सी, सर्टिफाईड कॉपी ऑफ कंप्लीशन वर्क, सर्टिफाईड कॉपी ऑफ ऑल बिल्स इनवॉइस वाउचर total expenditure, source of fund and budget head from which expenditure was made, certified copy of the utilization certificate if prepared. Answer is information is not available. आणि मागीर सर्टिफाईड कॉपी ऑफ एटेंडन्स रजिस्टर or participant count maintained for the event held in गोवा. 12 जाग्याचेर एटेंडन्स दिला तेंच्यांनी, एटेंडन्स दिला पण आख्खे इंडियेचो दिला आनी तोय बी केन्नाच्यान 2025 पासून दिला. फाटल्या वर्साचो गोंयचो दिवंक ना, ह्या 12 सेंटरांचो दिवंक ना. मागलेलो आमी ह्या वर्सा जो योगा इंटरनॅशनल डे जाला त्या 12 सेंटरांचो एटेंडन्स दी म्हटलेलो, तो दिवंक ना. पूण आन्सर मात दिला एनक्लोज एज एनेक्शर ए. आनी एनेक्शर ए कितें आहा, फाटली 5-6 वर्सांचो दिला. फाटली 5-6 वर्सां आख्ख्या इंडियेन जे एटेंडन्स जाल्लो तो एटेंडन्स दिला. ह्या वर्सा इतले कोटी, ह्या वर्सा इतले कोटी. पण आमी एक्चुअली मागलेलो ह्या वर्साचो एटेंडन्स, तो एटेंडन्स दिवंक ना. ही फटिंगपणां. तो योगा फटिंगपणां शिकयना, योगा चोरी करपाक शिकयना, योगा चोर वाट शिकयना. आनीक मागलेले व्हिडिओग्राफ फोटोग्राफ कितें आहा ते सगळे 12 सेंटरांतले मागलेले. पण तेंच्यांनी हांगा कितें बरयलां, इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल. म्हणजे फोटोग्राफर नासले, व्हिडिओग्राफी करूंक ना, कित्याक नॉट अवेलेबल. फोटोग्राफरांक पयशे दिवंक ना, व्हिडिओग्राफी करपाक पयशे दिवंक ना. हांव स्वता एटेंड जाल्लो वयर ह्या योगा प्रोग्रामाक, हांव स्वता एटेंड जालां. हांवें थंय योगा केल्या. ज्या जाग्यार मुखेलमंत्री आसलो, बाकी अधिकारी आसले, स्पोर्ट्स मिनिस्टरूय आसलो, व्हिडिओग्राफर आसले, सगळे आसले, भुरगे आसले, एटेंडन्स जाल्लो थंय. पूण तो दिवंक ना हांगा. कित्याक दिवंक ना, कितें लिपोवपाचें आसा. सो हे जे काम आसा, हे 21 तारखेचें सगळें काम आसा तेचो स्कोप आतां कितें कितें आहा, खूब आहा गोश्टी, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी गोंयच्या लोक भरपूर आयटम आहा. 11 तालुक्यांनी
थंय उदीक लागतले, फ्लॅक्स लागतले, मागीर स्टँडीज लागतल्यो, फोटोग्राफर लागतले, रिफ्रेशमेंट लागतले, टी शर्टां मागीर ती मेळटा, मागीर सावंड, लायट, LED, ट्रान्सपोर्ट, अशे वेगवेगळे हांगा जायते हांगा आसा स्टेट लेवलाचेर आनी बारे तालुक्यांनी. पण तेंचे आमी बिलां मागलेली, ते डिटेल्स मागलेले, ते डिटेल्स तेंच्यांनी दिवंक ना आनी बरयलां नॉट अवेलेबल. थंय कदेली कितक्यो आसल्यो, सोफा कितले, जेवणां कितक्या जाणांक दिली, थंयसर ती टी शर्टां कितल्या भुरग्यांक दिले, भुरगे कितले आसले, हे मागलेले कांयच तेंच्यांनी दिवंक ना. हो स्कोप ऑफ वर्क. पूण तेंच्यांनी जशें हांवें तुमकां मिनिट्सांनी वाचलां की CMन एप्रूव केला, CMन डायरेक्ट केला की हे कॉन्ट्रॅक्ट आसा पळय ते तुमी त्या एम्पॅनल्ड एजन्सी आसा तेका ती दिवची, मिसेस CN एडवेंट हे एजन्सीक दिवची. आतां खंयच्या कायद्यान एकाच मनशाक तुमकां जाय त्या मनशाक तुमी कॉन्ट्रॅक्ट दिवंक शकता? खंयचो असलो कायदो आसा? कोटेशन घेवपाक जाय काय नाका? टेंडर काडपाक जाय काय नाका? बाबा कोण एक काम आहा ते 1 लाखाक करतलो, दुसरो 1.5 लाखाक करतलो, तिसरो लाखाकून कमी करतलो, हे मागोवंक जाय न्हू. तुमी तुमकां जाय त्या मनशाक तुमी दितात आनी तुमचो ह्या प्रकारान खंयचोर एस्टिमेटूय ना. चायेचो एस्टिमेट कितको, जेवणाचो कितलो, टी शर्टांचो एस्टिमेट कितलो, सावणाक कितलो, हो गव्हर्मेंटान कोण ऑर्गनायज करता तेचो एस्टिमेट आसपाक जाय. एस्टिमेटूय ना, एस्टिमेटेड कॉस्ट ना, टेंडर ना, कांयच ना. ही चोरी, ही फटिंगपणां, ही लूट. सो योगा म्हणटा पळय, योगा तुमी लोकांक शिकोवंक सोदतात, योगा चोरपाक शिकयना. योगा म्हणटा ती अशिल्ली लूट करपाक शिकयना, फटिंगपणां करपाक शिकयना. ही तुमची चोरी. हेडवायज बाबा कितले पयशे एका खर्च जाले, तुमी ट्रान्सपरंट आसपाक जाय, पारदर्शक तुमचो वेपार आसपाक जाय. हे करिनासतना तुमी ही फटिंगपणां कित्याक केल्यात आनी आजून पासून तुमचे कडेन हिशोब कित्याक ना? हे गोंयच्या जनतेक भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या सरकारान सांगचे पडटले की आयज पासून तुमचे कडेन हो हिशोब कित्याक ना? ही लूट, ही चोरी, ही फटिंगपणां तुमकां खंयच्या योगान तुमकां ही मेवळी? खंयचो योगा, या खंयच्या योगान तुमचो हो हे सगळें घोटाळो करपाक तुमचो मेंटल बॅलन्स कसो गेलो आनी कित्याक गेलो हे गोंयच्या जनतेक तुमकां सांगचे पडटले. ह्या सरकारान इव्हेंट, एका सरकाराक कितें म्हणटा, हो इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार. आमी हेंचे कडेन हे मागलेले की ह्या वर्साक 2026-27 कसले कसले इव्हेंट तुमी करपाचे आसा ते इव्हेंटाचे लिस्ट मागलेले. तेंच्यांनी दिलां लिस्ट. सांजांव फेस्टिवल एट शिवोली, चिखल कालो फेस्टिवल मार्सेल, रापोणकारांचें फेस्त आरांबोल, दिपोत्सव फेस्टिवल पर्वरी, शिवजयंती फेस्टिवल पर्वरी, फूड एंड कल्चर फेस्टिवल मडगांव, कार्निवल फेस्टिवल पणजी मडगांव वास्को मडगांव, शिगमो फेस्टिवल पणजी मडगांव वास्को आनी मुरगांव, स्पिरीट ऑफ गोवा फेस्टिवल कोलवा आनी हेरिटेज फेस्टिवल सालिगांव. हे तेंचे फेस्टिवल. आतां म्हाका प्रश्न जाला, हो प्रकार सगळो असलोच जातलो काय? कोणाक बाबा हिशोब ना, कोत कितके रुपयांक आमी तुका हें काम तयार केलां तेजे वयर सकयल जावंक शकता, कॉन्ट्रॅक्टर वयर सकयल जावंक शकता, पूण तुमी जेन्ना हे एलोटूच करना, एस्टिमेटेड कॉस्ट करना, तेन्ना ह्या इव्हेंटांक सगळ्या अशीच तुमी लूट करतले. कित्याक आमी पळयलां की शिवोले जो हे जाला सांजांव, पोरूच्या सांजावाचे पयशे 90 लाख हेंच्यांनी मोडल्या सांजांव फेस्टिवलाक. तो प्रायवेट पार्टी, थंय बाबडे गांवचे लोक फेस्टिवल करता तेच आपणाचे कोणाचे कोण डोनेशन दिता, कोण स्पॉन्सर करता आनी थंय तो उत्सव कितलीच वर्सां, परंपरा ही कितली वर्सांची, शेकडो वर्सांची परंपरा शिवोलचो. आनी तुमी हांगा 90 लाख खंय मोडले, कशे मोडले? कांय डिटेल दिना. जेन्ना आमी मागता तेन्ना डिटेल दिना, अपिलाक वयचें पडटा, टायम काडटा, कसलोच डिटेल दिना. हो डिटेल मागलेलो नॉट अवेलेबल म्हणटा, मागीर तेका अपिलाक घातला. आतां सांजावाचें कांय मेळना.
सो हे दिपोत्सव म्हणटा दिपोत्सव प्रकार पर्वरी गेला तेका 1 कोटी पर्वरीन 1 कोटी रुपया गोंयच्या टॅक्स पेयरांचे पयशे 1 कोटी दिपोत्सव खंयसर दिवे लागले खंयसर उजवाड पडलो पर्वरीन कितलो उजवाड पडलो आनी पर्वरींतसून येता वयता त्या लोकांक कितलो उजवाड मेळ्ळो दिपोत्सवाच्या नांवार 1 कोटी कोणाचे पयशे कोणा विचारून केले आनी तुमचो हे प्रोसेस सारको ना पयशे मोडा तुमी उत्सव करूंकूच जाय उजवाड घालूंक जाय दिपोत्सव करूंक जाय सांजावळी करूंक जाय नो डावट पूण पयशे कितले हिसपा भायर तुमी मोडटात कोणाचे पयशे कोणा विचारून मोडटात चिखल कालो तिसरो जो हांगा दिला तेंच्यानी चिखल कालो एस्टिमेटेड कॉस्ट चिखल कालो त्या चिखल काल्याक हेंच्यांनी 2025 1 कोटी 49 लाख खर्च केला अशें एस्टिमेटेड कोर पूण एक्चुअली आमकां जी म्हायती मेळ्ळा तेंच्यान मागला आमी पूण आमकां तेंच्यान उत्तर दिवंक ना आमी रावल्या डिटेल घेवपाक अपिलाक घातला आमकां जी म्हायती मेळ्ळ्या ती हेंच्यांनी चिखल काल्याक 1 कोटी 80 लाख पोरू तेंच्यांनी दिले ऑलरेडी पे केले आतां चिखल कालो हो शेकडो वर्सांचो हो उत्सव हो थंयचो आमचो लागींचो त्याच वाठारांतलो शेकडो वर्सांची ही परंपरा ही शेकडो वर्सांचो हो आमचो कल्चर ही आमची संस्कृती वेगवेगळे खेळ थंय गोंयचे गांवचे तरणाटे थंयसर खेळटात चिखलान त्या खेळटा ही परंपरा ही पहिली पासून चालूच होता तरेतरेचे खेळ खेळटात एक दाखय तरेतरेचे खेळ ते खेळटात त्या चिखलान ह्या परंपरा पयली पासून चालू आसा आनी ते गांवचे लोक बहुजन समाजाचे लोक हो उत्सव घडोवन हाडटात बहुजन समाजाचे लोक त्या चिखलान नाचोन आपणाची भक्ती आपणाचो उत्सव आपणाची उमेद मनयता बहुजन समाजाचे लोक आनी तुम्ही ह्या चिखल काल्याच्या नांवान 1 कोटी 80 लाख तुम्ही गोंयच्या जनतेचे लुटतात तुम्ही चिखल कालो हो गोंयचो उत्सव म्हणून केलो कांय हरकत ना करा पयली गोंय सरकार तांकां 5 लाखाची एडवर्टिजमेंट बी कितें दिताली 5 लाख ते आतां वाडयल्या आनी उत्सवूय करा आमी ना म्हणना आमी चिखल काल्याच्या अगेन्स्ट ना आता चिखल कालो आमी उत्सव त्योहाराच्या अगेन्स्ट ना पूण आयज तुम्ही जो उत्सव तो बदलला 1 कोटी 80 लाख पोरूच्या वर्साक आनी अंदू कितले खर्च करतले कोणाक हिशोब ना कांय सांगिना मागले जाल्यार हिशोब दिना RTI घातले जाल्यार ते कांय नॉट अवेलेबल म्हणटा म्हणजे तुमकां योगा हे कितें शिकयला योगान हो चिखल कालो हो त्या वाठारांतलो त्या लोकांचो त्या तरणाट्यांचो त्या जाणट्यांचो त्या जाणकारांचो उत्सव ही आमची परंपरा ही आमची संस्कृती ही पारंपारीक आमचो उत्सव ह्या उत्सवान आतां सरकार गेला थंय पयशे खावपाक हो आमचो स्पश्ट आरोप नाजाल्यार तुमी डिटेल हिशोब कित्याक दिना हेड वायज काउंट तुमी कित्याक दिना तुमी ही चोरी करता आयज चिखल कालो ही चोरू आतां आमी कितें म्हणटा तुमी हो महेश काले आमकां कांय ना महेश कालेक हाडलो तुमी कांय ना हाडूंकूच जाय भजन कीर्तन गायन करा लोकांकूय एन्जॉयमेंट जाता जावनी पूण हेच्या नांवार तुमी लुटतात कित्याक त्या सावणाक कितके पयशे पडटात ते दाखया न्हू थंय बोर्ड मारल्यार आनीक बरें जाता बोर्ड मारिना बरें आमकां तरी मागले RTI घातल्या उपरांत दिया तरी जनरेटराक कितके सावंडाक कितले आर्टिस्टांक कितके दिले लायटीक कितके दिले स्टेजीक कितके दिले पड्ड्यांक कितके दिले आनी थंय फ्लॅक्स लावपाक बॅकड्रॉप करपाक कितके दिले रिफ्रेशमेंट कोणाक दिले म्हाका दिसना ते लोकांक रिफ्रेशमेंट बी दिता म्हणून दिता रे तुका मेळा रिफ्रेशमेंट दिना लोकांक रिफ्रेशमेंट दिना कांय खावपाक पिवपाक दिना पूण पयशे मात लुटले आसतले रिफ्रेशमेंटाच्या नांवान सो एका जबाबदार कोण ह्या चिखल काल्याच्या नांवार तुमी करता अंदू आयच्यान सुरू जाला तो आमी ह्या चिखल कालो परवा आयतारा चिखल कालो म्हणटा पळय तो परवा पारंपारीक आमी परवाच्या चिखल काल्याक आमी काँग्रेस पार्टीच्या वतीन तांकां सगळ्यांक
प्रणाम करता, नमन करता आनी तांकां शुभेच्छा दिता. तुमी ही परंपरा कितल्या शेकडो वर्सांसून तुमी तुमच्या जाणटेल्यांनी केल्या. ही तुमचो चिखलकालो बरो जावचो आनी देवाचे आशिर्वाद तांकां मेळचे. पण चिखलकाल्याच्या नांवार, त्या देवळाच्या मुखार, हिंदू धर्माच्या नांवार तुमी जी लूट चलयल्या, ते लुटीक आमचो विरोध आसा. तुमच्या फटिंगपणाक आमचो विरोध आसा. खंय वयतले हे पयशे लुटून? एक मिशन आसपाक जाय खंयच्या गव्हर्मेंटाक, एक विजन आसपाक जाय. पण आयचे हेंचे मिशन टोटल कमिशन आनी हे दाखोवन दिता. कित्याक तुमचे हांगा उत्तरात तशें आहा, नॉट अवेलेबल. पोरूच्या वर्साचो हिशोब नॉट अवेलेबल दित नात तुमी. अपिलाक गोंयचें पडटा. चल्लां कितें? देवाच्या प्रांगणा फुड्यान रावन तुमी फटिंगपणा, देवाच्या फुडल्यान रावन तुमी देवाच्या नांवार, ह्या चिखलकाल्याच्या नांवार जी लूट चलयल्या ती लूट बंद करा. तुम्ही म्हणटात हिंदू धर्म खतरे में है. अरे तुमकां लागून, भारतीय जनता पार्टीक लागून हिंदू धर्म खतरे में. सरकार तुमचे आनी लोकांक भडकोवपा म्हणटा हिंदू धर्म खतरे में है. अरे हांगा तुम्ही खतरे में घातलो हो आमचो उत्सव. देवळाच्या मुखार, देवाच्या मुखार तुम्ही असली हे चोरी करतात. खंयच्या धर्मान सांगला की देवळाच्या मुखार रावन ही लूट आनी ही चोरी कर म्हणून? आमी परत सांगता की आमकां चिखलकाल्याचो आनी ते चिखलकाल्याच्या नांवान जे प्रोग्राम करतात तेका आमचो विरोध ना. पण तुम्ही त्याचं स्वरूपच बदलतात, त्याचे रूप बदलतात. कोटींनी रुपया लुटपाक. पोरू 1,80,00,000 ओनू कितले करीत ते कांयच नेम ना. डायरेक्ट ते आपणाक जाय तेका कॉन्ट्रॅक्ट दिता. ही खंयचो कायदो तोच कळना आमकां. आनी विजिलन्सान घातल्यार विजिलन्स तेजेर कांयच कारवाई करिना. विजिलन्सान कंप्लेंट घातली ते कांय कारवाई करिना. RTI मागले जाल्यार RTI सारकी मेळना. अपिलाक घालचें पडटा, डिले जाता. सो हे तुमची जी चोरी आसा ती चोरी म्हाका दिसना हो तुमचो योगान कितें तुमकां शिकयलें आनी कितें तुमचो योगा आनी खंयची योगा. तेणी सांगला योगान कितें कितें करूंक जायना, कितें जाता योगान, हें सगळें सांगलां. पूण हें उलटेंच जाता. तिसरो जो प्रकार आसा तो फाटल्या तेंपाक आमी पळयले. सरकार लोकांची सेवा करपाक, लोकांच्यो गाराणे आयकपाक, लोकांक दारान वचोन सेवा दिवपाक अशें तेंच्यांनी थोडे सेंटर तयार केले. आनी गांवांगांवान कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचपाक तेंच्यांनी एक्चुली पार्टीचो प्रचार करपाक हे तेंच्यांनी सरकार तुमच्या दारी म्हणटा पळय तो प्रकार केल्लो. 2021ची हे हांगा ही म्हायती आमचे कडेन आसा. ही ऑफिशियल म्हायती. 2021 म्हणजे फाटल्या इलेक्शनाच्या पयलीं सरकार तुमच्या दारी गेले. आता परत एक टायम येतले, त्याच्या मध्ये येवकूच ना ते. सो सरकार तुमच्या दारी हितून 12 कोटी, ऐकात गोंयकारांनो, सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यावळीक ह्या सरकारान तुमचे 12 कोटी 43,87,411 रुपया सरकार तुमच्या दारीच्या नावान लुटले. कोणाक कितली सेवा मेळ्ळी? सरकार तुमच्या दारीच्या ह्या योजने वरवीं कितल्या लोकांचें कल्याण जालें, कितल्या लोकांक स्किमी मेवळ्यो, कितल्या लोकांक जॉब मेवळे, कितल्या लोकांक वेगवेगळ्यो सर्विसीस मेवळ्यो, हे सरकारान केन्नाच सांगलेच ना. लोकांक काय थकाय मेवळीच ना. पण कितके पैसे? 12,43,87,411 रुपया ह्या सरकारान गोंयच्या जनतेच्या टॅक्स पयऱ्याचो पयसो इबाडलो. कोटींनी रुपया हे लुटपाक लागल्या. कोटींनी रुपया लुटपाक लागल्या. आनी हेंच्यांनी फाटल्या 4-5 वर्सांक हे असले इव्हेंट, ह्या इव्हेंट्स मॅनेजमेंट सरकारान
लोकांक मॅनेज करपाक जाय, लोकांक सेवा दिवपाक जाय, पण हेंच्यांनी स्वताची बोल्सां भरच्या खातीर मिशन हेंचें टोटल कमिशन जैतिवंत करच्या खातीर ह्या सरकारान ह्या निर्लज्ज बेजबाबदार भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान 800 कोटींची लूट ह्या इव्हेंटाच्या वरवीं केल्ली आसा. 800 कोटी इव्हेंटांक, आनी सगळे इव्हेंट अशेच. टेंडर ना, कोटेशन ना, वाउचर ना, बिलां ना. आपणाक जाय तेका दिवप आनी तो मागीर कितली बिलां धाडटा तितली पास करप आनी मागीर मिशन टोटल कमिशन. नाजाल्यार सारकें पारदर्शक आसपाचें. बाबा हो आमी प्रोग्राम करता, हेका इतको खर्च येतलो, आनी प्रोग्राम जाल्या नंतर सगळीं बिलां सगळो हिशोब दिवचो पडटा आनी दिवंक जाय. पण हे सरकार हो हिशोब कित्याक दिना? हे सरकार लुटपाक कित्याक लागला? हे जाप दिवची पडटली. आमी हे सगळे जे आमचे RTI आमचे आसा ते आमी अपिलाकूय रावल्या, डिटेल मागले आमी, कितलो पयसो कित्या कित्याचेर खर्च केला तो दिवंक ना अजून, तो दित ना. ते अपिलाक घातला आनी ते जेन्ना डिटेल मेळटली तेन्ना योग्य ऑथॉरिटी मार्फत आमी ही कंप्लेन आमी घालतले. आमी जाणा कंप्लेनी घालून घालून आमी थकल्या, तेंचेर कांय कारवाई जायना. तरी आसतना आमी घालतले क्रायम ब्रांचान, आमी कंप्लेन घालतले विजिलन्सानूय कांय जायना. विजिलन्साचीच कंप्लेन करची पडटा. लोकायुक्तूय गोंयांत चलता काय ना तो कांयच कळना. तरी आसतना आमी आमचें कर्तव्य करतले. ही चोरी जी आसा ती आमी चोरी सगळे डॉक्युमेंट मेळ्ळ्या उपरांत योग्य ऑथॉरिटी कडेन आमी ही कारवाय कागाळ करतले. आनी म्हत्वपूर्ण म्हटल्यार ही जे आमी जे सांगलां तें सांगलां जनतेच्या दरबारान. आमकां आतां जो कोर्ट आनी ऑथॉरिटी जी दिश्टी पडटा ती गोंयची जनता निर्णय घेतली. गोंयची जनता ह्या चोरांक ख्यास्त दितली ही आशा आमकां आसा. ही जी लूट चल्ल्या ती लूट गोंयच्या जनते पर्यंत पावची हो उद्देश. गोंयची जनता तांकां सजा दितली का बाकीच्यो सगळ्यो ऑथॉरिटी तेंच्या अंडर जाल्ल्यो आसा, ते सगळे तेंचे पपेट जाल्ले आसा. सो गोंयची जनता निर्णय घेतली, ते फैसलो करतले की ह्या चोरांक कसलो सजा दिवपाची पळय ती. ज्या प्रमाणे हांवें आतां पळयलां ते योगाच्या डेक, इंटरनॅशनल डेक जर पयशे घेतात जाल्यार आमी योगा 5000 वर्सां पयलीं योग पतंजली, योग वशिश्ठ हेंच्यांनी दिल्ली आमकां फ्री योगा ही. आनी योगान पयशे जर हे घालता जाल्यार आमी हेचेर निशेध करता. आमी तेंच्या इन्स्पिरेशन आनी गायडलायनांचे अगेन्स्ट वयता अशें. म्हणजे योगा इज ऑलमोस्ट फ्री. आनी योगाचें डेमॉन्स्ट्रेशन करतना, इंस्ट्रक्शन दितना सपोज सेंटराचेर वयतला जाल्यार आमी फ्री करता. आमी लोकां कडेन पयशे घेयना. आनी लोक आपूण कुशेन कितें तुजे सत्कार करता कितें दिता तरी. पण हे जर अशें करता जाल्यार योगाचे अपमान करता. योगा इज रेजिंग ऑफ युअर कॉन्शियसनेस आनी प्युरिफिकेशन ऑफ युअर मायंड. आनी जर योगाच्या नांवान जर हे पयशे खाता जाल्यार आमचो हेचेर निशेध आसता. योगा टिचीस अस दॅट ॲक्शन मस्ट बी गायडेड बाय ट्रूथ अँड इंटिग्रिटी. वी देअरफॉर डिमांड complete transparency and accountability regarding the expenditure of public fund connected with this program. आमचे जाला. तुमकां कितें जर प्रश्न आसा जाल्यार ह्याच विशयाचेर तुमी विचारूंक शकता. हेचेर प्रश्न कांयच आसूंक शकना. तुमकां सगळी म्हायती आमी दिल्ली आसा. सो हेचेर प्रश्न आनीक कांयच आसूंक शकना. इतले आमी ट्रान्सपरंट रितीन तुमचे कडेन सगळें मांडलेलें आसा. थँक्यू. तो टॉपिक म्हणून दुसरो विचारूं शकता तुमी. आतां पयशे वेस्टिंगाचेर उलयता जाल्यार एक वेळ जाता म्हणजे 2 कोटी जे फॉर्मुला जे बील जे आसा ते वेव ऑफ केला. हय. सो तेजे उद्देश त्या विशयाचेर आमचो वर्कींग प्रेजिडेंट सुनील कौठणकर हेणी ऑलरेडी तुमकां तेची बायट दिल्या आनी आमचो स्टँड तोच आसा. ते आनी रिपीट करना. सुनीलान ऑलरेडी तुमकां दिल्ले आसा. तांकां ह्या गव्हर्मेंटाक लोकांचें कांय पडलेलें ना.
जर सांगपाचेंच जालें जाल्यार ते लायटीचेच हितून आहा न्हू ते. सो आयज बिलां खंय पावल्या, बिलां कितकी वाडल्या. तीच बिलां जर आमच्या गरिबांक आमी म्हणना की जे नोकरेक बी आहा ते जे गरीब आसात, जे बेकार आसा तांकां तरी थकाय दिली ह्या 2 कोटींनी जाल्यार खूब बरें जावपाचें न्हू. यांची मरे विनाशकाली विपरीत बुद्धी, यांची म्हाका दिसता उलटी हे सुरू जाल्या. यांचे दीस भरलेले आसा अशें लोकांक दिसून येता. म्हणून हेचे अपशब्द तेंचे वापरप म्हणजे हांकां देवूच बुद्धी दिता अशें उलय. पूण कित्याक तुमी आतां वचपाचें, घरा वचपाचें तुमचो येयला टायम. आनी हो BJP सरकाराचो टायम खतम जाल्लो आसा. आयज यूथ, आयज महिला, आयज सगळे लोकांक समजून चुकला की बाबा हो गव्हर्मेंट येयला तो लुटमार करपाकूच येयला. थँक्यू.